बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणणी करुया. आयज वर्साचो निमाणो दीस. देवाच्या सगल्या बरेपणा खातीर आमी ताका दिनवासूंक गरज. किरीतपणी ह्या वर्सान आमकां बागीवंत फ्रांसीस शावेराची देख आपणावंक आनी ताच्या रेलिकेची दोबाजीक दाखोवणेंत वांटो घेवंक सोयेक फावो जाल्या पासत देवाचे उपकार आठोवया. देवाचो मोग सदांच आमी वळखून घेवंक आनी ताच्या मोगाचे परगडना जावंक ह्या मिसा बलिदानांत आमकां कृपा आनी बळ मागुया. बाबा भयणानो, देवान आमकां हें वरोस फावो केलां आनी हें वरोस घडये जायते फावटी म्हज्या जिवितांतल्यान बरे भाशेन देवाचे उपकार आठोवंक हांव वावरूंक ना. या आनी सोबार पातकांचो उगडास करुया. पातकाची दूख धरून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Tužia torvoj bova
प्रार्थुया. सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, जेन्ना तुजो पूत मनशा सैमान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भोक्ती सुरू जाली आनी सुपूर्णायेक पावली. तो एकलो सगळ्या मनशा कुळाचो सोडवणदार. तो एकलोच मनशांक तुजें देवीक जिवीत दिता. ताचे वरवीं आम्हा समेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. भाग्यवन जोआचे पयले चिटीचे वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यांनो, शेवटाचो काळ हो एकलो क्रिस्तांव विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्तांव विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातूंत आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण गमून येता. आमचे मुदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमच्या सांगाता ते रावतले आसले. पूण सगळे जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडोवंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यांत आनी सगळ्या वस्तूंचे तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ले परी तुमकां हांवें बरोवंक ना. पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांत कसलीच फोट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात. परमेश्वराक वाखाणात. शेकानशेक प्रितुमी वयर देवाक सोडगितां गायात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्लासो प्रितूम संतोसूं. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूं. उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोरला दर्या सागोर. आयकून दी तांचो गुणगुण. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. पळो सोत पिकाल जमीन बुरगुटून आनून बरीत. रानांतलीं सगळीं झाडां मुरगोटून कुशाल बरीत. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. मुनसुबी प्रितुमीची सगळी नीट संवसाराची अर्जांची कोरच्याक जोडटी परमेश्वर होबले येता. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतोल्या समेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचे देणें केलें.
सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं तुमची सवे आसूं सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या ओरोंबाक सोप दासलो आनी सोप देवा सवे आसलो आनी सोप देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सवे आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणे आयकलोलें कांयच ना. ताचे सवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखान परजळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी बाबात दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाडाय तो नीज उजवाड सोप जावन आसलो. तो संवसारान येतालो. तो संवसारान आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो. तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपणे मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलोल्या समेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीच्या वंडोवण्यान न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. तो कुरपेन आनी स्वतान बोल्लोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवंक जुआवान आड्डून म्हळें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेहून व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे सुपूर्णायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां. कुरपेर कुरपा, सुमूर्त मोइजेसा वरवीं दिल्ली. कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणें कदींच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपान आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, 2024 वर्स सोंपूंक कांय वरां उरल्या आनी नवें वर्स सुरू जातलें ही खुशालकाय आमकां आदी फुडेंच आसा. पूण भयणी भावांनो, आमकां देवान ह्या आदल्या वर्सान साबार तरेचीं बरेपणां दिल्या. देवान आमच्या जिवितान वेगवेगळीं ओचोऱ्यां विजमितां केल्या. देवान आमकां वेगवेगळ्या देण्यांनी बोल्ला. ह्या वर्सान वेगवेगळ्यो वस्तू जाल्यात त्यो घडी आमकां चिंतूंक पासून जायना तसल्यो. आनी ह्या सोबार बरेपणाक, ह्या सोबार आमच्या जिवितान केल्ल्या वेगवेगळ्या मिलाग्रींक देवाक दिनवासूंक गरज. आनी ह्या पासत हो आयचो सेवाधर्म आमकां देवान केल्ल्या साबार बरेपणा पासत ताका दिनवासूंक, ताका वाखाणूंक, ताची स्तुती गावंक आमकां उलो करता. भयणी भावांनो, कळटा ना कळटा साबार बरेपणां देवान आमकां ह्या फाटल्या वर्सान दिल्या, ह्या वर्सान दिल्या. आनी ह्या वर्सान घडये जी बरेपणां दिल्यान ती घडये बारीकसाणेन आमी नियाळूंक पाटी उरल्या. ओ घडी बरेपणां आमच्या जिवितान आमी ओळखूंक पावूंक ना. आनी ह्याच पासत हो आयचो सेवा धर्म ही बरेपणां ओळखूंक आमकां उलो करता.
होय मोगाच्या भावा भयणांनो, देवाची बरेपणां साबार. आनी साबार म्हणटकूच आमी साबार तरेन देवाक दिनवासूंक गरज. भयणी भावांनो, कालच्या दिसा एक धाकटोसो क्लिप म्हाका वॉट्सॅपार धाडलेलो एका फादरान. आनी हें पळोवन म्हाका खरेंच खूब संतोश भोगलो. एक धाकटुलें सुपुल्लें भुरगें जाका दिश्टी पडना तें देवाक दिनवासता. आनी दिनवासून अशें म्हणटा की जोरी तर म्हाका दिश्टी पडना पूण हांव जाणा देव म्हजी पावलां कशे भाशेन व्हरता पळय तो. म्हजी आवय बापूय म्हाका ना तरी पूण हांव देवाक दिनवासता, कित्याक हांव जाणा देव म्हज्या जिवितान वेगवेगळे तरेन वेगवेगळ्या भासांनी वेगवेगळी ओचोरियां विजमिता कोत्ता. आनी भयणी भावांनो, संवसार केरीत भाशेन दोळ्यांनी पळयना आनी ताच्यान दुसऱ्यो वस्तू कांयच पळोवंक जायना, तरी पूण हें सुपुल्लें भुरगें देवाक दिनवासता, आर्गां दिता. आनी म्हजें कितें काय? आनी ह्याच पासत आयच्या वाचपांनी आमी नदर घातली जाल्यार 3 वस्तूचेर आमी नदर घालून केरीत भाशेन देवाक कशे भाशेन दिनवासूंक जाता ओ कशे भाशेन देवाक दिनवासूंक जावं हाचेर आमी नदर घालुया. आयच्या शिव वर्तमानान अदीक लक्ष दिवया. आयचें शिव वर्तमान म्हणटा ओरोंबाक सोबद आसलो आनी सोब देव जावन आसलो. आनी ह्या सोबदाच वरवीं सगळें रचून आयलां. भयणी भावांनो, पयले सुवातेर आमी हे रचनेचेर नदर घालुया. देवान आमकां ही सोबीत सुंदर सृश्टी दिल्ली आसा. हे सृश्टीक लागून आमकां वेगवेगळी बरेपणां फावो जाल्यात. जो आमी ह्या जाग्यार आमी बसल्या हे सृश्टीक लागूनच, कित्याक हे सृश्टीन आमकां स्वास दिला, हे सृश्टीन आमकां उदक दिलां, हे सृश्टीन आमच्या खाणा पिणाचो पोटाची भूक मारपाचें सगळें केलां. आनी ह्याच पासत ह्या देवान जें रचलां त्या रचने खातीर दिनवासूंक गरज. जायते पावटी आमी घडये हाचेर विसर घालता आनी विसर घालून आमी जें देवान आमकां दिलां तें आमी किकोंत कोत्ता. आनी ह्याच पासत पयले सुवातेर जें देवान सुरवेक थावन रचलां, ही सगळी सृश्टी जाचे वरवीं हांव म्हजो जीव सांबाळलेलो आसा, हे सृश्टी देवान दिल्ल्या पासत आमी देवाक दिनवासुया. दुसरे सुवातेर भयणी भावांनो, आयचें वाचप म्हणटा ओरोंबाक सोबद आसलो. आनी तेच बरोबर हें वाचप उजवाडाची खबर कोत्ता आनी म्हणटा उजवाड इतलो प्रकाश भरीत की ह्या प्रकाशान वायटाक केरीत भाशेन आक्कोच गिरासून घेता आनी वायटान उजवाडाक गिरासूंक जायना. भयणी भावांनो, उगडास धरया आनी उगडास करया. आमच्या जिवितान वेगवेगळे तरेन देवान उजवाड हाडला आनी आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक वावुरता. आनी ह्या उजवाडा पासत आनी उजवाडाचे कोन्या पासत आनी उजवाडाची आमच्या जिवितान जाल्लेल्या वेगवेगळ्या बरेपणा पासत आमी देवाक दिनवासुया. आनी त्याच बरोबर आमची केरीत भाशेन ह्या संवसारान जियेतना ह्याच उजवाडान आमी कशे भाशेन जिवंक जाता तें आमी मोतीन घट धरुया. आनी ह्याच पासत आमच्या जिवितान आयिल्ल्या उजवाडा पासत आमी दुसऱ्यांक उजवाड जावंक वावुरल्या पासत आनी त्याच बरोबर पावलां कोणकोणी आमी वायटाचेर झुजूंक वावुरतल्या पासत देवाक दिनवासुया. कित्याक हें देवाक लागूनच घडलां आनी देवान आमच्या जिवितान उजवाड हाडला. आनी तिसरे सुवातेर भयणी भावांनो, आयचें वाचप म्हणटा सोब मनीस जालो आनी आमचे मोदें जियेलो. म्हणजे जो देव सोबदान सगळें रचलां आनी हो सोब आख्खो उजवाड हाडटा, हो सोब आमचें मोदें
आयलो आनी जे आमी डिसेंबराचे 25 तारखेर समारंभला देवाचो जोल, हे देवाचे आसणे आनी हे देवाचे आसणे सदां ह्या संवसारान तिगून आसा. ते आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान आसा. ते दर मिसाचे बेटेन आमकां फावो जाता. ह्या देवाच्या आसण्या पासत आमी देवाक दिनवासुया, कित्याक देवाच्या आसण्यानूच आमच्या दर एका जिविताची पावलां फुडें मारूंक जातात. ह्या देवाच्या आसण्यानूच आमच्या जिवितान आयिल्लीं वेगवेगळीं वादोळमोळां आमी पयस करूंक जातात. ह्या देवाच्या आसण्यानूच आमच्या जिवितान आयिल्ल्या वेगवेगळ्या मोडाक आमी फेस करूंक जाता. आनी ह्याच पासत हो सोप जो आमचे मदें जियेता, जो आमचे मदें आसा, ताचें वर्तेपण वळखुया आनी ह्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया. कित्याक आमकां आमच्यान कांयच करूंक जायना. सगळें देवाच्याच बरेपणाक लागून आमी ह्या संवसारान आसा आनी ह्या देवाच्या बरेपणाक आमी दिनवासूंक, ताका वाखाणूंक आनी ताची स्तुती मोहिमा गावूंक एकदम गरज. भयणी भावांनो, फुडल्या वर्सान पावल मारतना ह्या साबार बरेपणाचो उगडास करुया. आनी आजुनूय आमकां वेळ आसा. इल्लोसो वेळ सातिस्मा मुखार सारून आमी ह्या साबार बरेपणा पासत होगेपणान आमच्या जिविताचेर नियाळ करून देवाक दिनवासुया आनी दिनवासणेच्याच मोनान ह्या नव्या वर्सान आमी भितर सरूंक वावरुया. हेंच करूंक ह्या मिसा बेटेन आमकां दर एकल्याक देवाची कृपा मोजत मागून घेवया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांक देवाचें बरेपण फावो जावंक आनी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन तांणी जेजूक उर्बेन परगटूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आपणाक दिलोली जबाबदारी वळखून देवाचे रोसणेचो सांबाळ तशेंच बरी उदरगत करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. गेल्ल्या 2024 वर्सांत फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर आमी देवाक दिनवासून हें नवें वर्स 2025 जेजूच्या पावलांनी चलूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे रेलिकाचे दाखोवणेचो समारंभ उत्मिकतायेन वाडूंक आनी ताच्या पावलांनी चलूंक सगळ्या फायद्याचो जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमची मागणी आयकून घे बाबा. बापा मोगाळा, ह्यो साबार गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजे दोयळायन काकुतीन ती आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुज देण्यान फावो जालो, प्रितुमे
आमच्या वावरान गेलो भेटयता तुका सोरो मोच्या बाबा भयणीनू हें मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक देवा आमच्या मोगाळ बापा खोरी भोक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दी सकोर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो तुज्या चांचणीक सोबदान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय अशें आमचे विनाशी सोयंबान फुंक्या जोडलो ओ विनाशी मान एकवटो कितलो अजापांचो सोमेस मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Pavitr, 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 Lord Baracho सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पोराची नावी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन गोश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणेन उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नुव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे हे रोखोत पातकाचे बोगसणी मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात
भावार्थाचो गुड पोरगोचुया. सोम्या जेजू आमी होडो खाता आनी हे काशीतले पियेता विहितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुझे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पोती भाग्यवन झुजे भाग्यवन दौरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर भाग्यवन फ्रांसीसच्या बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमचे बापा, हे मागणे सोबीत मागणे आमी उचात्ताना साबार बरेपणा पासत ह्या वर्सान देवान आमच्या जिवितान केल्ल्या विजमिता पासत दिनवासुया आनी वाखाणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्क आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां जी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवळकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती वाटुया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त आमचो समी, आमचो दोनी, जाणें आमच्या जिवितांत साबार बरेपणां केल्या. ह्या वेळार आमच्या जिवितांत येवंक आशेता. शेवंक फुडें सोदतलीं आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावना,
पूणचे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. भाव भयणीनो, कातोलीक धर्मान जांणी बाप्तिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमयोग घेवचे आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमयोग घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जांणी बॅप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Kushal monan kar samokti korya boson korya shevon. Kushal monan kar samokti korya boson korya shevon. Ye tu Jesu amche mode sai samka udor jive. जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपल्या संतोषान आनी शांतीन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासुया. उबे रावया. सर्वेस्पुरा आमच्या बापा, तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोरचेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तर तुज्या काकुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमचें ओखोत मेळून दी, आमकां ओखोत मेळून दी. हे परी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्यांचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशी कोर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. Amen. मातशें बसी. आयज मिसाची भेट संभ्रमलोल्या पाद्री वॉल्टर डिझुजा ताका आनी सहो बलिदाना वांटो घेतल्या आमच्या याज्ञीक भावांक आमचे दिनवास. तेच बरोबर गायन पंगडा आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9, 9:30, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15ची मीस इंग्लीश भाशेन. हुमसाराचे पांदोल तुमचे दावे वाटेन आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यंत. चोत्राय दवरची आयज सांजे आदेसाक तशेंच
जानेराचे पयलेर आख्खो दीस कुमसार आसचे ना. There will be no confessions today evening and on the 1st of January the whole day. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. आयज रातीक 11:30 वरांचेर मागणी सुरू जावन 12 वरांचेर 9व्या वर्साचे दोबाजीक मीस आमी समोरमतल्या. आमचे आदारी बिस्प बो माने सिमियाव फर्नांदीस मिसाचे येजमान आसतले. Tomorrow, to celebrate the 50 years Jubilee celebration of his life and society of Jesus, Father Patricia and his companions will have a Eucharistic celebration with this intention at 6:15 p.m. tomorrow. Kindly pray for him and his companions. Please rise. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद साबार बरेपणा पासत देवाक दिनवासूंक क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bagion Francisc Xavera Magne, Barabor Murea. Bagion Francisc Xavera, Jesucia Mogan, तुझे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचे नाव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून हुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जावन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांता. आमेन. San Francisco Xavera, tuji kurugoyan shara, tu Jesu jasoy nikam sodan soy divo und kormaga. Tu Jesu jasoy nikam sodan soy divo und kormaga. San Francisco Xavera, tu